हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. तर गायज हांव तुमचे बरोबर आज शेअर करपाचें प्रॉन्स बिर्याणी म्हणजे सुंगटांची बिर्याणी हांव कशें कितें करता ती रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करपाचें. तेज्या पयलीं हांव पानां व्हरपाक गेल्लें आनी पोरसांत आमचे ऑलरेडी पानां आसा. सो म्हटलें हीच यूज करया कारण सुकी पानां तर ना म्हाज्या कडेन. सो चला तर हांव बिर्याणी कशी कितें करता, प्रॉन्स बिर्याणी कशी कितें करता ती तुमचे बरोबर शेअर करतलें. सो चला तर तुमकां रेसिपी दाखयता. तर कांयच हांव आतां तुमकां साहित्य सांगता बिर्याणीचे. हांगसर हांवें तांदूळ घेतलेले आसा 1/2 किलो, पळोवंक शकता तुमी बारीक. तेज्या उपरांत हांगसर घेतला 4 कांदे फ्राय करून. हांगसर बारीक चिरून घेतले 4 कांदे. हांगसर टमाट घेतलेले आसा 3 चिरून, 2 लिंबू, ओली कोथंबीर घेतलेली आसा, मागीर 3 मिरसांगो घेतलेले आसा चिरून, आलें आनी लसूण. तेज्या उपरांत हांगसर हांवें बिर्याणी मसालो घेतलेलो आसा 2 चमचे, गरम मसालो घरगुती 2 चमचे, हांगसर आसा हळद पावडर 2 चमचे, 2 चमचे मीठ आसा आनी रेड चिली पावडर 2 चमचे आसा. तेज्या उपरांत हांगसर हांवें सुंगटां घेतलेली आसा मोठी. तेज्या उपरांत हे तेजे काडून घेतलेले आसा हांगसून आनी बरें क्लीन करून घेतले. सो हे सद्या साहित्य आहा म्हाजें. सुंगटां आसा ती मॅरिनेट करून घेवया. सो तेतून 2 लिंबू ॲड करूया. तेज्या उपरांत हे सगळें मीठ, हळद, गरम मसालो, बिर्याणी मसालो आनी चिली पावडर. सो गायज हे मिक्स करून घेवया. बिर्याणीक एक्चुअली आमी कड यूज करता, पूण हांगसर हांवें कड यूज करूंक ना, लेमन यूज केला. सो बरें मिक्स करून घेवया आनी अर्देवर दवरया. सो पळोवंक शकता तुमी प्रॉपर मिक्स जाल्ले आसा हे. ते आमचो मॅरिनेट जातले. हांगसर हांवें मसाले घेतलेले आहा शीत करपाक. लवंगां घेतलेली आसा, दगड फूल, मिरी, पत्री आनी मसाल्याची पानां. सो म्हाजे कडेन सुकी मसाल्याची पानां नासली, तेका लागून हांवें ताजी घेतली. सो आतां शीत करपाक घेवया. हांगसर हांवें 2 चमचे तूप घातलेले आहा. तेज्या उपरांत मसाल्याची पानां, पत्री, मिरी, दगडफूल आनी लवंगां. हे बरें परतून घेवंक जाय. गायज हे रेडी आसा. आतां आमी ॲड करया भितर तांदूळ. सो गायज हे आतां सगळें मिक्स करून घेवया, मसाले आनी तांदूळ. आनी हांवें तूप घातला कारण आमचें शीत आसा तें बरें क्लियर फळफळीत सामकें जावंक जाय, चिकचिकीत जावपाक जायना, तेका लागून हांवें तूप ॲड केलें. हे मातशें तांबडे जाले काय उदक ॲड करपाचें. तांदूळ आमचे रेडी आसा. आतां भितर उदक ॲड करूया. तांदूळ आसता तेच्या दुप्पट उदक ॲड करूंक जाय हांगसर. आमी आतां तांदूळ बरें मिक्स करून घेवया आनी तांदूळ आमचे अर्दे कच्चे शिजोवंक जाय. शीत आमचे पळोवंक शकता तुमी जाल्ले आसा. आतां ते आमी वाळून घेवया.
सो गायज हांगसर हांव तेल ऍड करता आनी वदळचें तेल यूज केलां हांवें जे कांदो फ्राय करपाक घेतलेले ते. हांगसर ऍड करता हांव आलें लसूण. ते मातशें हांवें किसून घेतला. तेज्या उपरांत ऍड करता कांदो. सो हांगसर कांदो मातसो तांबडो जायसर परतून घेवंक जाय. मोव जायसर. तर फ्रेंड्स कांदो आमचो रेडी आसा. आता आमी ऍड करूया मिरसांग आनी टमाट. सो सगळे परतून घेवया परत एकदा. टमाटूय तशेंच आमचे बरे मोव जावंक जाय, बरे शिजोवंक जाय. तर ऑलमोस्ट कांदो टमाट शिजोवन आमचे रेडी आसा. आता आमी भितर ऍड करूया सुंगटां. आनी हांगसर हांव अजिबात मसालो ऍड करचे ना, कारण ऑलरेडी हांवें सुंगटांक बीन मसालो लावन दवरला. सो तेतूनच शिजतले ते. तर गायज आता आमी शिजत दवरया हे. आनी उदक बीन ऍड करपाची गरज ना, कारण हेतूनच शिजतले. कांदो टमाट उदक सोडटा, सो तेतूनच शिजोवन घेवया आमी आता. सो प्रॉन्स पळोवंक शकता तुमी. आमची सुंगटां रेडी आसा. आता आमी ऍड करूया शीत भितर. एक लेयर फर्स्ट शीताचो ऍड करूया. आनी शीत पळोवंक शकता तुमी एकदम क्लियर जाला सामके. चिकचिकीत अशें जावंक ना. शीताची लेयर जाल्या उपरांत तेजेर कांदो घालपाक जाय. आनी ओली कोथंबीर. सो परत एक लेयर घालया शीताचो. हांगसर आमचो सेकंड लेयर रेडी आसा. तेज्या पयलीं हांव कलर ऍड करता. हांगसर कलर ऑप्शनल हा, तुमकां सपोज नाका जाल्यार तुमी ना ऍड केल्यार जाता. तेज्या उपरांत कांदो ऍड करूया. ओली कोथंबीर. आणि सेकंड कलर. आणि सगळ्यान लास्ट इन्ग्रेडियंट्स आहा तो म्हणटात तसो तूप. विदाउट तूप बिर्याणी इनकम्प्लीट आसा. सो आता हे धापून 15 मिनटां परत दवरया. सो गायज आमची बिर्याणी रेडी आसा. सो पळोवंक शकता तुमी.
सो पळोवंक शकता बिरयानी एकदम बरी जाल्ली आसा आनी प्रॉन्सूय बरे आसात. सो लेयरूय पळोवंक शकता हांगसर तुमी 2 कलर यूज केल्ले हांवें, येल्लो आनी ऑरेंज. 2,000 years later. तर कांयच आमी बिरयानी एन्जॉय केली आनी बिरयानी भरपूर टेस्टी आसली आनी तुमकां बिरयानी दाखोवन हांव व्हिडिओ शूट करूंक पावोकूच ना कारण एकदम हांव ओडपाक गेल्लें बिजी कारण इतली टेस्टी बिरयानी पळोवन कोण व्हिडिओ शूट करूं शकता. सो बिरयानी आमी एन्जॉय केली, बरी आसली आनी तुमी बीन घरा कडेन ट्राय करा आनी म्हाका कमेंट करून सांगा की म्हाजी रेसिपी कशी कितें आसली ती. सो प्लीज ट्राय करा घरा कडेन शुअर आनी म्हाका कमेंट करा की कशी कितें आसली ती. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांव हांगाच काबार करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळुया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमच्या सगळ्यांचे. बाय.